मडगावात नगराध्यक्षपदा खातीर अपक्ष घनश्याम शिरोडकरान उमेदवारी भरली। ताच्या अर्जाक बीजेपीच्या कामिलो बारेटो, पार्वती पराडकर आणि महेश आमोणकरांचो तेको। तीग जाणांनी सध्या केल्ले आसा बीजेपीचे कोण म्हजे कलीग म्हणून हांवें घेतिल्ले आसा। हांवें खंयच्याच पक्षाचे बी कांय घेवना, म्हजे खातीर ताणें केल्ले आसा। पण ते केला ते बीजेपीचे काउन्सिलर हय, सध्या ते बीजेपीचे काउन्सिलर जायत, पण ते म्हजे खातीर तांच्यांनी केल्ले आसा फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द मडगांव। घनश्याम शिरोडकार एका वेळार दिगंबराचो खामो, उपरांत दिगंबरा आड आवाज चडोवन टीएमसीत गेलो। आता आमदारा आड आघाडी उगडून नगराध्यक्षपदाचे रेसीत। हे सगळो विचार करून मडगांव हें जे सगळी गडबडी घाण जाल्ली आसा सगळी मडगांवची, त्या 28 वर्सां कांय ना जाल्लें आसा। हे सगळ्या हे लायनी थोडेफार हाडपा खातीर हांवें मदत मागल्या सगळे काउन्सिलरां कडेन की कितें हें आमी बरें करया सगळे एक जावन, आनी भितर सगळे लिडर्स कोण आसात आमदार बी हांगा कुशीन दवरून आमी एक जावया सगळे आनी फुडें बरें कामाक फुडें सरया। दिगंबर कामतीच्या नगरसेवकांच्या मॉडेल मडगाव गटाचो उमेदवार दामोदर शिरोडकार। गोवा फॉरवर्डाचे नगरसेवक शिनाला करतात ते कोणाक ताचे वेगळे गणित। मात कामतीच्या मॉडेल मडगाव आणि फॉरवर्डवाल्यांची मिटींग घडये बुधवारा जाव येता। मडगाव पालिकेत वेंचणुके पयलीं काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचे मेळून मडगाव सिवीक अलायन्स जाल्ले। मिटींगे उपरांत फुडले चित्र क्लियर जाव येता। 6 सप्टेंबराक वेंचणूक, ब्रेस्तार मेरेन अर्जाक मुजत। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।